काल पणजेत जे आझाद मैदानाचेर 39A कलम स्क्रॅप विरोधात जे महाआंदोलन जालें ते प्रोटेस्ट काय जाणांचे टेस्ट असो प्रश्न सध्या पडप साहजीक आसा. कारण की हाची झळ जी आसा ती कालच्यानूच अशी दिसपाक लागली. एक दरार खंय तरी गेल्ली दिसपाक लागली आनी ताची सुरवात जाली अशी जेन्ना आझाद मैदानाचेर हो जनसंग्राम जेन्ना लोटून आयलो लोकांचो आनी त्याच वेळार वेगवेगळ्या पक्षांतले विरोधक किंवा आमदार जमले हांगासर. जशे की काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन युरी आलेमाव आणि आपाचे वेन्झी क्रूज सिल्वा, तशेंच गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसाय लेगीत हांगासर आयिल्लो. मात्र ह्या आंदोलकांनी ह्या आंदोलनाक जेन्ना एक आव्हान केलें की हांगासरल्यान थेट प्रस्थान जे करपाचें आसा तें डायरेक्ट मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या बंगल्याच्या भायर निवासस्थानाचेर करपाचें आसा, अशें जेन्ना हे आव्हान छेडलें तेन्ना खंय तरी गोवा फॉरवर्डाचो अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसायान माघार घेतली आणि हाका आपलो आक्षेप त्या वेळार दर्शायलो. थंय एक पयली दरार ह्या महाआंदोलनाच्या वेळार गेल्ली आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. त्या वेळार आमदार विजय सरदेसायान अशें विधान केलें की आमी काय गोरू न्हू, तुमच्या बरोबर तुमी सांगात थंय येवपाक. म्हणजे हाचोच खंय तरी तें विधान मागीर तुमकां सांगता कशा तरेन गाजत गाजत तेचो कितें विपरीत परिणाम आतां मेरेन जालेलो आसा तो. हाची सुरवात हांगासर जाली जेन्ना हे संग्राम जेन्ना हांगासरल्यान लोटून DCP मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या दाराचेर पावले. आझाद मैदाना वयल्यान कामपाला वयल्यान जेन्ना बॅरिगेड्स घालून पुलिसांनी आडोवपाचो यत्न केलो त्या वेळार तेंच्यांनी दर्या धरलो आणि दर्या देगे वयल्यान मिरामारच्यान ते आड वाट काडीत सोदीत जो फ्रांसीस म्हणून तांच्या भितून जो म्हणजे पयलींचो आपाचो आणि आतां एक समाज वावुरपी जो आसा, ताणें तांच्या फुडारपणा खाला हे लोक जे आसा ते आड वाटेंतल्यान कशे दोनापावल DCP मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या बंगल्याच्या भायर पावले आणि थंय तांच्यांनी एक ठिय्या बसका घेतली, थंयच ठाण मांडले. त्या वेळार परत एकदा तांच्या मदीं जे कोण थंय दाराच्या भायर बशिल्ले तातूंत RG आशिल्ले आणि RGच्या सायडीक युरी आलेमाव जो विरोधी पक्षनेता आसा तो बशिल्लो, मनोज परब RGचो सुप्रिमो आणि त्याच बरोबर कांय समाज वावुरपी आशिल्ले. तातूंतलोच एक समाज वावुरपी स्वप्नेश शिल्लेकर हांच्या मदीं एक भाचाभाची जाल्ली. तांच्या मदीं एक तोंडांत वादावाद जाल्लो बारीकसो पळोवपाक मेळ्ळो. थंय कितें तरी एक तेंची उतरां आयकोपाक येयलीं, सत्तरीकारांक थंय बसपाक दियात, अशा तरेचे वेगवेगळे तांच्या मदींच एक बाचाबाची जाता काय कितें अशें थंय एक वारें निर्माण जालें आणि आरोप प्रत्यारोपाचें थंय एक चित्र आमकां पळोवपाक मेळ्ळें. ही आशिल्ली दुसरी दरार. तर त्याच्या उपरांत हे आंदोलन जे आसा ठिय्या महाआंदोलन DCP मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या दारारूच बसपाचें काय, थंयूय एक मतभेद लोकांक, म्हणजे आतां लोकांक कितें आव्हान दिवपाचें तेन्नाच ह्या आंदोलकाक जितून सगळीं बायलां भुरगीं जाणटे नेणटे हांचो आस्पाव आशिल्लो तांकां विचारलें गेलें की तुमी हांगा बसतले काय परतून आझाद मैदानाचेर वचपाचें आसा. मात्र त्या वेळार जेन्ना आमदार विरेश बोरकाराची परिस्थिती ढासळ्ळी, तो उपोशण करता हांगासर, उदक सुद्दां तेणी ग्रहण केलेलें ना, ताका लागून तेची परिस्थिती एकदम नाजूक जाल्ली. ती ढासळ्ळ्या कारणान सगळे परते हांगासर आझाद मैदानाचेर येयले आणि ताच्या उपरांत आमदार विरेश बोरकाराक एडमीट केलो गेलो. तो डॉक्टर ऑस्कर रिबेलो हांच्या मार्गदर्शना खाला आणि त्याच्या सुचोवणे प्रमाणे ताका एडमीट केलो. त्याच्या उपरांत जेन्ना आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान ग्राउंड रिपोर्ट हाडपा खातीर आझाद मैदानाचेर आयले त्याच वेळार आमदार विरेश बोरकाराक हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिवन तांकां हांगासर हाडले तेन्ना तेंची परिस्थिती तशीच अस्थिर आणि नाजूक आशिल्ली. मात्र सद्या ताची परिस्थिती स्थिरावलेली आसा आणि खंय तरी जाग्यार येता आसतना दिश्टी पडटा. दोतोरांनी ताका सांगलां की 3 लिटर उदक पिवप गरजेचें आसा. मात्र ते ज्या वेळार हांगासर येवन बसले विरेश बोरकार, मनोज परब, तेन्ना परतून एकदा जे विधान आमदार विजय सरदेसायान केल्ले की आमी कितें गोरू, हो विधान परतून उमळशिकेक येयलो आणि हे विधान परतून एक वादग्रस्त थारलें की आमी काय गर्व न्हू, हांगासर जमलेली जी लोक आशिल्ली ती गर्व न्हू, अशें मनोज परब थेट त्या एका वाक्या वयल्यान उद्देशून म्हणपाक लागलो आणि हाचेर तेणी परतून एकदा आमदार विजय सरदेसाय हांचेर टिकास्त्र सोडपाक सुरवात केली. ताणें अशें म्हटलें की प्रत्येक वेळात जेन्ना गरज आसता त्या वेळार विजय सरदेसाय कितें तरी कारणां काडटा आनी आपूण सायडीक सरता. चिमला प्रोटेस्टाक सुद्दां तेची काय
उपस्थिती तशी नाशिल्ली आनी तितलो वांटोय ताचो नाशिल्लो हाचेरूय तेणी उजवाड घालपाचो यत्न केलो आनी परतून एकदां हे फुटाफुटीचे खंय तरी विरोधकां मदींच एक नाटक रंगता काय अशें दिसपाक लागलें. मात्र ताच्या उपरांतूच परतून एक विधान आमदार विजय सरदेसाय हांच्या कडल्यान आयलें. तांच्यांनी सांगलें की आपणें जें विधान केल्लें तें गौरू म्हणजे सद्या ही जी बायलां हांगासर जमिल्लीं आसा अकस्मात तुमी जो निर्णय घेतिल्लो आसा तो चुकीचो आसा, कायद्याच्या भायर आसा अशें म्हणीत जेन्ना इतल्या असंख्य आनी इतल्या लोकांक हो चोमो जेन्ना तुमी थंय घेवन वयतले तेन्ना तांची सुरक्षाय गरजेची आसा. हाची सुरक्षा मतींत न दवरता तुमी हो निर्णय घेतिल्लो आसा म्हणून हांव माघार घेतां अशें तांच्यांनी त्या वेळार सांगिल्लें असो ताचो अर्थ आशिल्लो. कारण त्या सगळ्या संग्रामांत ल्हान तशेंच व्हड, जाणटे तशेंच नेणटे, जाणटीं बायलां, भुरगे हांचो आस्पाव आशिल्लो आनी खंयचीच सुरक्षा नासतना ताका ह्या जनसंग्रामाक थंय व्हरप हें चुकीचें आनी ताका लागून आपूण ह्या तुमच्या निर्णयाक तेंको दिना अशें आमदार विजय सरदेसायान त्या वेळार उजवाडाक हाडलें आनी तांणी बाजू काडली. अशा तरेचें हें विधान तांणी आयज केलेलें आसा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान लेगीत रातचे जेन्ना प्रेसाक आपल्या बंगल्याचेर आपयलें तेन्ना लेगीत मुख्यमंत्र्यान हेंच सांगलें की आंदोलनां करप हो लोकशायेचो हक्क आसा पूण त्या माध्यमांतल्यान तुमी हें आंदोलन केलें जाल्यार ते ग्राह्य थारतले. मात्र जर तुमी चुकीची निर्णय घेवन जर चुकीच्या आडमार्गान वचोन जर मंत्र्यांच्या भायरूच जर बसता जाल्यार हें चुकीचें आसा. हे लोकशायेच्या भायर आसा अशें म्हटलें आनी हे शिस्तीच्या भायर आसा अशें म्हटलें. तेन्ना आमदार विरेश बोरकारान परतून प्रश्न केलो की जेन्ना म्हाका बळजबरी टीसीपी खात्यांतल्यान जेन्ना भायर हाडलो तेन्ना तुमची शिस्त खंय गेल्ली काय म्हणून. सो अशा तरेचेच आतां विरोधकां मदीं एकमेकांचेर आरोप प्रत्यारोप करता आसतनाचें चित्र सद्या निर्माण जालेलें काय आसा काय असोय प्रश्न पडप साहजीक आसा. जर येदी व्हडली महाआंदोलनां जाता जाल्यार ह्या सगळ्या जनसंग्रामाक वांगडा घेवन वयता आसतना खंय तरी एकी दवरप हेंय गरजेचें आसता. मात्र विरोधक फुडारी जे आसात तेच जर खंयचे एकमेकांचेर अशे भासाभाशी करपाक लागले, आरोप प्रत्यारोप करपाक लागले जाल्यार ह्या जमलेल्या जनतेक एकठांय कशें व्हरतले होय प्रश्न पडप हांगासर साहजीक आसा. ताकाच लागून हें महाआंदोलन सद्या महाआंदोलनाची स्थिती कितें आसा. दुसरी गजाल म्हणजे एक अधिवेशन आतां आमचें लागीं पाविल्लें आसा. अधिवेशनाच्या आदींच हे येदें व्हडलें महाआंदोलन करप आनी तितूनूच हे जे आमी सरकाराक समज सक्ती करप की आमी बील धाडून हे तुमी सगळे टीसीपी ए कलम रद्द करा. मात्र ऑर्डिनन्स किंवा वटहुकूम जाका आमी म्हणटा तो घालप शक्य ना. कारण की विधानसभेचें अधिवेशन आतां पाविल्लें आसा. तातूंत हे बील घालून कायद्याच्या रितींतल्यान हें करूं येता. ताका लागून हे खंय तरी महाआंदोलन जें जालें तें योग्य आशिल्लें काय अयोग्य आशिल्लें अशें आतां प्रश्नचिन्ह लोकांच्या मुखार पडपाक लागिल्लें आसा. ताका लागून एक मोहीम किंवा एक चळवळ चालू आसा ती म्हटल्यार इनफ इज इनफ. ते कायद्याच्या चौकटींतल्यान हे जे कितें तेंचें म्हणणें म्हणजे 39A आसूं किंवा 17(2) अशें रद्द करपा खातीर म्हणजे जमीन वाचोवपा खातीर जे तांच्यांनी आवाज पुकारिल्लो आसा ते कायद्याच्या थ्रू वतात. आनी दुसरे कडेन हो एक जन आंदोलना वरवीं रस्त्याचेर चळवळ दिश्टी पडटा. अशा दोन बाजूंनी हें आंदोलन दिश्टी पडटा. मात्र ह्या आंदोलनात खंय तरी एक दरार येयला काय असोय प्रश्न पडप साहजीक आसा. आनी दुसरी गजाल म्हणजे जर येदें व्हडलें आंदोलन फुडें घेवन वयतलो जाल्यार एकी आसप गरजेचें आसा. सद्या ह्या महाआंदोलनाची फुडली स्थिती आनी कितें अपडेट्स आसा ते पळोवपा खातीर आमचें गोमंतक टीव्ही चॅनल हे तुमी मुजरत पळयात. कॅमेरामॅन नितीन गंगावणे सयत हांव गौरीश बामणकर. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.